दर्यादेग शिमाक काँक्रीट बांदकाम केल्ल्यान हो वाठार सोबीत दिसतालो. मात आतां तें मोडिल्ल्यान पळोवपाक आनी थंयच्यान भोंवपाकूय त्रास जातात. 16 कोटी खर्च केल्ल्या बांदकामाची स्थिती पळयल्यार हातूंत व्हड भ्रश्टाचार जाला अशेंच दिसता. देखून गोंय सरकारान हातूंत लक्ष घालून ह्या कामाची चवकशी करची अशी मागणी थळावे लोकप्रतिनिधी करपाक लागल्यात. दर्यादेग शिमाक काँक्रीट बांदकाम केल्ल्यान हो वाठार सोबीत दिसतालो. मात आतां तें मोडिल्ल्यान पळोवपाक आनी थंयच्यान भोंवपाकूय त्रास जातात. 16 कोटी खर्च केल्ल्या बांदकामाची स्थिती पळयल्यार हातूंत व्हड भ्रश्टाचार जाला अशेंच दिसता. देखून गोंय सरकारान हातूंत लक्ष घालून ह्या कामाची चवकशी करची अशी मागणी थळावे लोकप्रतिनिधी करपाक लागल्यात. माझ्या दृष्टीनं पूर्णतः सरकारचे इंजिनियर जे आहेत ते इंजिनियर जबाबदार आहेत. कारण ही जी सॉईल इरोजन होत होतं म्हणून भारतीय जनता पार्टीच्या कारकिर्दीत लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी ही योजना आखली होती आणि त्याच्या योजनेतून हे काम पूर्ण सुरू होतं. पण ह्याला लक्ष्मीकांत पार्सेकर किंवा सरकार जबाबदार न म्हणतात. जो इंजिनियर असतो तो त्याच्यातला अभ्यासू असला पाहिजे आणि इंजिनियरच्या कामात खो घालण्याचं काम कोणी करतं असं मला तरी वाटत नाही. पण इंजिनियरने आपल्या दृष्टीनं चांगलं इंजिनिअरिंग करून जर ते धडा बांधली असती तर हा प्रकार असा घडला नसता. आणि आजपर्यंत अनेक कोट्यावधी रुपये या सॉयल इरोजनच्या माध्यमातून या बीचला झालेला आहे. आणि दुसरं म्हणजे जो बीच होता जो सपाट होता, ज्याचं पाणी येत होतं परत जात होतं, अशा बीचची दुर्दशा झालेली आहे. आणि त्याच्यामुळे केरी गावातला जो बीच जो फेमस बीच होता त्या बीचाला आज अगदी वाईट दिवस आलेले आहेत असं मला तरी वाटतं. सरकारने या दृष्टीकडे आता बघताना हे जे पाणी आतमध्ये शिरण्या अगोदर ह्याला मुंबईसारख्या मरीन ड्राईव्ह म्हणा आणखी कुठे कुठे जे मोठे मोठे प्रोजेक्ट होतात त्या प्रोजेक्टचा अभ्यास करून ह्या गोष्टी केल्या पाहिजेत आणि तरच इथे इन्व्हेस्टमेंट करावी. नाही नपेक्षा जे आहे ते आहे. सरकार विनाकारण नको तिथे पैसा खर्च करतो. ज्या गोष्टी करायला पाहिजे तो करत नाही. हा माझा त्यांच्यावरती आरोप आहे. खंय तरी दुःख दिसता जेन्ना येदो व्हडलो प्रोजेक्ट गरजेचो आसलो पूण जेन्ना खर्च करता आनी आयज ही दुर्दशा जी जाता पळोवन वायट दिसता. आनीक म्हाका हेचेर दिसता की हेचेर इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा. आनी समजा ती ते कॉन्ट्रॅक्टर जो आसलो त्याच्या कितें म्हणटात ते हलगर्जी खातीर जर तो आयज ही दुर्दशा जाला तर तेचेर इन्क्वायरी आनी तेचेर कारवाई जावपाची गरज आसा. आनी सुंदर प्रोजेक्ट आसलो ते बरो एक वॉकिंग पाथवे सुद्दां तयार केल्लो. खुबशे केरी गांवचे न्हू ह्या भागाचे आजूबाजू गांवचे सुद्दां लोक थंय वयताले सांजे ते चलपाक किंवा एक टायम बरो फॅमिली वांगडा टायम स्पेंड करपा खातीर. आनी आयज ही दुर्दशा 16 कोटी हो धाकटो अमावंट न्हू, बरो व्हडलो अमावंट. 16 कोटीन जर मोडला जाल्यार म्हाज्या हिसपान ते लायफ लाँग उरोंक जाय. एक 7-8 वर्सान 16 कोटी मोडले परत आतां 16 कोटी मोडटले अशें जावंक फावना. सो हेचेर म्हाज्या हिसपान सरकारान बरी विजिलन्सांतल्यान इन्क्वायरी जावंक जाय की कित्याक वॉट इज द रिजन. आतां समज तें काम वेवस्थीत जालां कोणाची चुकी ना आनी खंय तरी नेचरा वांगडा आमी खेळूंक शकना. जर नेचरा खातीर जर तेंचें डिस्ट्रक्शन जालें किंवा आयची परिस्थिती जाली जाल्यार एक वेगळी गोश्ट. समजा ही कोणा खातीर तरी हलगर्जीपणान जर जाली कोणें तरी थंय म्हणजे पयशे घेतले आनी सारकें काम जर कॉन्ट्रॅक्टरान करूंक ना जाल्यार ही इन्क्वायरी जावपाची गरज. लोकांक कळोंक जाय एक्चुअली खरो प्रॉब्लम कितें तो.